बस्तोड्याक गुरुवार घरकान्नी सयत तिचे घोवाक मारपेट केल्ले प्रकरणात म्हापशें पुलिशेन मंगळारा राती तिगांक अटक केली। रंगनाथ शेटये, विनोद शेटकर आणि कौशल शेटये ह्या म्हापशें मळडेच्या तिगांक अटक केल्या। ह्या मारपेट प्रकरणात आनीकूय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आसा। आम्ही असं सध्या म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर आणि म्हापसा पुलीस स्टेशनार येवपाचें कारण म्हणजे काल सांजेच्या वेळार मोयडा बस्तोरा ह्या जंक्शनाचेर जो विक्टीम आसा विवेक शिरोडकर आणि तांची जी मिसेस आसा जी 3 म्हयन्याची प्रेग्नंट आसा ह्या दोगांयचेर काल असॉल्ट जालो। ह्याच संदर्भात म्हापसा पुलिसांची तपास जी आसा ही सुरूच आशिल्ली आणि आता अशें कळण्यात येता की ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान म्हापसा पुलिसांनी 3 जाणांका अरेस्ट केल्ले आसा। जो पयलो अक्यूज आसा रंगनाथ शेटये, तो दुसरो अक्यूज आसा विनोद शेटकर आणि तिसरो अक्यूज आसा कौशल शेटये। या 3 जाणांका म्हापसा पुलिसांनी सध्या अरेस्ट केल्ले आसा। ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान अशें कळण्यात येता की आनी काही भुरग्यांचो जो आसा हो असॉल्टीन समावेश आसा आणि म्हापसा पुलीस जे आसा हे तेंची शोधाशोध करीत आसात। जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान म्हापसा पुलिसांक कितपर्यंत यश मेळटा आणि कितल्या जाणांका ते अरेस्ट करता पळय ते। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोगी।